बापा आमचो तूं मोगोताय, आमचे मोदेचे सुताटाय, हो मोगोल गुंदीक वासाको आपले जिवीत तुका भेटो, तुझे कुटुंब एकठांय सारता, भावात विश्वास मोगून चालता, तुझे कुटुंब एकठांय सारता, भावात विश्वास मोगून चालता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, कुटुंब क्रिस्ती जिविताची पयली शाळा अशें म्हूण आमी पाचारता. ही शाळा कसली जातली ती दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचेर दवरलेली आसा. आमच्या कुटुंबान भावार्थाची आकारणी जातली जाल्यार आमच्या जिवितान मागणें आनी बऱ्यो करण्या वरवीं जेजूचे शिकवणेन रिगलोले आसूंक गरज. हेच खातीर आयज आमचो विशय कुटुंबान भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक जेजू सोवें रिगून रावुया. तर कुटुंबान जियेतेल्या दर एका वांगड्यांक आपआपली जबाबदारी वळखूंक आनी जेजू सोवें रिगून रावून कुटुंबान भावार्थाची आकारणी चालूच दवरून हे मिसाचे भेटेन बापाचो आदार सगल्यांक आनी अदीक करून आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतेल्या इगोर्जे वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यांक मागुया. मोगाड म्हज्या बाबा भयणो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयज आमी कुटुंबाचेर नियाळ करता. कितें भाशेन आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेत आसतना आमच्या घोराब्या पासत, आमचे फॅमिली पासत मागुया. आनी ह्या मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांचो उगडास करया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोगसणें मागुया. आनी सांगातान म्हणुया, सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पडून सदांच जागवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासताच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाड बाबा भयणो, ह्या वेळार गोठ्ठात जाल्यार आमचे हात जोडुया, दोळे धांपुया आनी जें कितें आमकां गरज तें पागयत आनाचे मजतीन जेजू लागीं मागुया.
जायती घडी आमची मागणी आसतली, आमची इंतेसावां आसतली. ह्या वेळार जेजूक आमी सांगुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत मागुया, आमचे फामिली पासत मागुया. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलोल्यांक परत येवंक आनी तुज्या मोगान आनी तुजे कृपेन भरूंक तुजो आदार फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. मिकेस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा. फांटें फुटना फुडें तीं तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक ताच्या हातान आसा. शेतां बाटा आशा दवरतात आनी तीं चोरतात. तशें गोराम बोलान वतात, गोराक आनी दोनयांक बरोबर आपणाच्या आदीन करतात. मनशाक आपले ताबेन करतात आनी तांचे आसले नासले काण व्हरतात. म्हणटूच सोरेस्पर अशें सांगतात, आतां असल्या जातीचेर हांवें येवजिता त्या वायटांतली तुमच्यान मान तुमची सुटोवंक जावची ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केडूंक गीत रचतलीं, विलिपाचें गीत गावन म्हणटलीं. आमचें सगलें काण घेतलें, म्हजे पोरचेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां बाटा लूट मारलोल्यांक दिल्यात. देखून सोरेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, गोरिबांक विसरूं नाका देवाक. सगलीं म्हणुया, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सोरेस्पोर इतलो पयस रावताय. आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय. नोश्ट्यांच्या गोरिबांक गिरेस्तात. दुसऱ्यांनी येवजिल्लें नाड बुदीक तो सांपडटा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नोश्टो मनीस बोड्यायेक दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सोरेस्पोराची करता निद्दा आनी बेपरवा. तोच राग तोय वयर चलत, म्हाका तो खंयचो कास लायतलो, देव आनीक खंय रे. असली चिंता घोळतात ताच्या मनान. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच ताचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पडटा पिडापीड आनी कुशळेपण. लोव्या मोदें दोडयेक रावतात. लीप चोरयांक तो नेण्ट्यांक जिवेशी मारतात. निराधारी खंयच्यान आपले चोपकेन पडटलो ते दोळ्याक तेल लावन पळोवंकूच आसा. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दूख तुवें देखल्यात. तुवें ती पळयतल्यात आनी तुज्या हातान घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्याच हातान सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदार तूंच एकलो. जबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशान आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीं केला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका पोरमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या.
जेजूचो आवय आनी बापूय वर्साच्या वर्साक पास्काच्या उत्सवाक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचेच भाशेन जेरुसल्याक गेल्ली आनी उत्सवाचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताचे आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसल्याक फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बराबर आसलोलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चल्ली आनी सोयऱ्यां दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणीं ताका सोदलो. तो मेळोना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परत जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. ताच्या आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या स्वभावाचे मोठें अजाप दिसतालें. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड म्हज्या बाबांनो आनी भयणांनो, आयज आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयज ह्या दुसऱ्या दिसाक आमचो विशय आमचे फामिलीचेर, आमच्या गोराब्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आदारलेलो आसा. ह्या पासत म्हजो नियाळ हांव आमचे फामिलीचेर, कुटुंबाचेर करूंक सोदतां. मोगाड बाबा भयणो, पळयात, हांव म्हजें शिकोवप पाद्रीपणाचे सिमनारींत करतालो आनी जेन्ना आमी सिमनारींत आमचें शिकोवप करतात पाद्रीपणाचे, जायती पावटी आमकां जाणट्याच्या घरांनी, आजिलांनी, बोनकोणींत प्रेजावांत जायती पावटी भेट करूंक मेळटा. आनी अशेंच एका दिसाक हांव बोनकोणींत गेल्लो, कोलवाले जेलींत गेल्लो, प्रेजावांत गेल्लो. आनी मोगाड बाबा भयणो, पयलेच पावटी हांव पावलोलो बोनकोणींत. बोनकोणींत मोगाड बाबा भयणो, एकलो तरणाटो भुरगो, व्हेरी यंग बॉय, यंगस्टर, पळोवपाक सोबीत दिसतालो, तरणाटो. आनी ह्या भुरग्याक पळयना फुडें म्हज्या मनांत जायते प्रश्न आयले. चिंतूंक पडलो हांव, कशे भाशेन पावलो काय हो भुरगो ह्या जाग्यार. आनी मोगाड बाबा भयणो, गोठाय घेतली आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, ब्रदर, हाव डीड यू लँड अप हियर? म्हज्या बाबा, कशे भाशेन ह्या प्रेजावांत, ह्या बोनकोणींत पावलो तूं? आनी मोगाड बाबा भयणो म्हणूंक लागलो, फादर, म्हज्या माय पायचो एकलोच पूत हांव. आपुरबायेन मोगान वाडयलोलो. म्हज्या मायन पायन सगलें म्हाका दिलां. जेन्ना हांव 10वी पास जालो, बऱ्यांतलो बरो फोन दिलो. 12वी पास जालो, बरी बायक घेवन दिली. आनी 15वी पास जालो तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. म्हजे मायन पायन म्हाका सगलें दिलां. पूण मोगाड बाबा भयणो शेवटाक म्हणपाक लागलो, फादर, मायन पायन सगली गिरेस्तकाय दिल्या, पूण मायन आनी म्हज्या पायन केन्नाच म्हाका म्हणूंक ना, चल आयज आयतार आमी मिसाक या. चल आमचे इगोर्जेन नोवेना चलतात, रेतीर चलता, नोवेनाक या, रेतीराक या. वो मायन पायन केन्नाच म्हणूंक ना, घे तेर्साचें कोंत घे, रोजाराचें कोंत घे, आयज आमी तेर्स करुया. मोगाड बाबा भयणो माय पायचेर शीण करतालो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, घोडेक म्हजे मायन आनी म्हज्या पायन देवाचो मोग म्हज्या काळजांत घातलेलो जाल्यार म्हजो फुडार बरो जावपाचो. घोडे आयज ह्या जाग्यार घोडे हांव आसपाचो न्हू. आनी मोगाड बाबा भयणो शेवटाक निमणे कडेन दोळ्यांनी दुकां येवन म्हणूंक लागलो, फादर, म्हजी खबर मायक पायक केन्नाय सेरमांवांत सांग.
म्हजी खबर केन्नाय सेरमोवांक लोकांक सांग. मोगाळ बाबा भयणो, आमचो कुटुंब, आमची फामील जावन आसा मुळावी पवित्र सभा, इज द डॉमेस्टीक चर्च. आनी तुमी माय पाय शेमाय शेपाय जावन आसा हे भावार्थाचे गुरू. आयज आमकां भावार्थ आसा, सादो भावार्थ आसा तो तुमकां लागून, मायक पायक शेमायक शेपायक लागून. आनी मोगाळ बाबा भयणो, म्हाका सांगूंक खुशालकाय भोगता, जायतीं भुरगीं बरीं आसात, जायतीं तरणाटीं बरीं आसात, जायते कुटुंब बरीं आसात. तुमकां लागून हे कुटुंब बरें आसात. तेच बरोबर सांगूंक दूख भोगता मोगाळ बाबा भयणो, जायते कुटुंबांनी मीस सोडून दिलां, देवाची खबर सादी दोतोवन सोडून दिल्या. मोगाळ बाबा भयणो, एका मनशाची खबर सांगता, पवित्र पुस्तकांतलो मनीस, ताचें नांव जोशुआ. मोगाळ बाबा भयणो, जोशुआ म्हणटात तो प्रवादी देवान विचून काडलेलो. इस्रायल पोरची एक बासायलेल्या गांवांत व्हरता तो मनीस हो जोशुआ. ताची खबर सांगता. मोगाळ बाबा भयणो, जोशुआ जाणटो जाल्लो, मोरनाचे तोडेर पावलेलो, मोरपाचो आसलेलो. आनी मोरनाचे तोडेर आसतना जोशुआ आख्ख्या आपले फामिलीक एकठांय करता, आख्ख्या लोकांक एकठांय करता आनी सांगता, पळय, आयज आमचे लागीं सगलें आसा, आमचे लागीं गिरेस्कां आसा, आमचे लागीं शेतां बाटां आसात, आमचे लागीं मोनजाती आसात, आमचे लागीं सगलें जें कितें आसा तें आमकां लागून न्हय, नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेंथ. आयज सगलें लागीं आमचे लागीं गिरेस्कां आसा बिकॉज ऑफ द फेथफुलनेस ऑफ गॉड. देवाच्या विस्वाशीपणाक लागून आयज आमचे लागीं सगलें आसा. आमच्या बोडाक लागून, आमचे गोठायेक लागून न्हय, फकत देवाक लागून. देवान आमचेर आशिर्वाद घातला. आनी मोगाळ बाबा भयणो, शेवटाक हो देवाचो मनीस जोशुआ म्हणटा, आय एंड माय हावस होल्ड विल ऑलवेज सर्व द लॉर्ड. हांव आनी म्हजो घोराबो सदांच देवाची सेवा करतलो. दुसऱ्याचें कितेंय जावं, दुसरी देवाक मान, दुसरी देवाची सेवा करनात जाल्यार परवाना, पूण हांव आनी म्हजो घोराबो, आय एंड माय हावस होल्ड विल ऑलवेज सर्व द लॉर्ड. कितेंय जावं, कसलेंय दूख येवं, कसलेंय कोस्ट येवं, हांव आनी म्हजी कुटुंब, म्हजें घोराणें देवाची सेवा करतलो. आनी मोगाळ बाबा भयणो, शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, जेजू आपल्या मायच्या आनी पायच्या सांगाताक जेरुसलेम फेस्ताक वेता. मोगाळ बाबा भयणो, हो कायदो आसलेलो सुदैवांक, जाका 12 वर्सां जाल्यात तांणी जेरुसलेम शारांत वचून मागणें करूंक फेस्ताक वचपाचो. आनी आयचे वाचप बरे भाशेन आमकां सांगता, जेजू वर्साच्या वर्साक, न्हूच फकत ह्याच वर्साक, पूण वर्साच्या वर्साक ह्या फेस्ताक वेतालो, आपल्या मायच्या आनी पायच्या बरोबर फेस्ताक वेतालो. मोगाळ बाबा भयणो, ताची माय आनी पाय हो सुदैवाचो कायदो फेस्ताक वचपाचो पाळटाली, देवाचें तें देवाक करताली. आनी ह्या पासो जेजू देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान वाडलोलो, कित्याक ताचे मायचे आनी पायक लागून. तर मोगाळ बाबा भयणो, हें सगलें आयकून आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेतला, दुसऱ्या नोवेनांत. ह्या नोवेनाचो फोड कसो, आयज आमी कितें घेवया काय? ह्या नोवेनाकतान परत घरा वेता आसतना कितें आमी घेवन वचुया काय? मोगाळ बाबा भयणो, जायते पावटी आमी आयकलां आसतलें, अशें म्हणटात, अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर. जो कुटुंब मागण्यांत एकठांयता, एकवटात, तो सदांच सांगातान आसता. अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर. मोगाळ बाबा भयणो, थोडेच दीस जाले, एका गोराब्याक हांव भेट करूंक गेल्लो, एके फामिलीक हांव जाप करूंक गेल्लो. सांजेच्या वेळार सुमार 7 गेल्लो. आनी आमच्या गोंयकारां मदें एक बरी संवय आसा,
सांजेच्या वेळार सुमार 7:00 8:00 आमी सगलीं गोंयकारां तेर्स करता. वी प्रे द रोजरी. आमी तेर्स करता आनी होय कुटूंब ही फामील तेर्स करताली. हांवें म्हणलें भितर गेल्यार गोडे सगलीं उत्सांबोड जातलीं, डिस्टर्ब जातलीं. आनी ह्या पासत हांवें चिंतलें भायरूच रावतलो. तेर्स काबार जाले उपरांत भितर वेतलो. आनी मोगाळ बाबा भयणो, आमचो तेर्स 15 मिनटांनी वो 20 मिनटांनी काबार जाता. पूण मोगाळ बाबा भयणो, तांचो तेर्स काबार जालो ना. 20 मिनटां जालीं, दोर जालें, तेर्स काबार जालो ना. आनी हांव अजाप जालो भितर कितें चलता काय. आनी मोगाळ बाबा भयणो, हांव आयकतालो तेर्स जालो. आनी तेर्स जाले उपरांत शेमाय आनी शेपाय आपल्या नातरां लागीं विचारतात, दोतोवन घेतात. तेर्स जाले उपरांत शेमाय आनी शेपाय आपल्या नातरां लागीं दोतोवन घेतात. आनी शेमाय आपल्या नातरां लागीं विचारता, भुरग्यानो, देवान तुमकां कित्याक रचल्यात? वाय गॉड हॅज क्रिएटेड यू? देवान तुमकां कित्याक रचल्यात? आनी मोगाळ बाबा भयणो, ल्हान भुरगे तांची नातरां ताका सांगतात, माय, देवान आमकां रचल्यात 4 कारणांक लागून. बिकॉज ऑफ 4 रिजन्स. पयलें म्हणल्यार ताचो मोग करूंक, टू लव हिम. दुसरें म्हणल्यार ताच्या सांगाताक रावूंक, टू बी वीथ हिम. तिसरें म्हणल्यार ताची सेवा करूंक, टू सर्व हिम. आनी चवथें म्हणल्यार हे संवसारांत बरें जिवीत जिवून स्वर्गार येवंक, सुर्गीचें सूख सोडून, टू बी इन द इटर्नल पॅराडायज. मोगाळ बाबा भयणो, हांव बायलां आसलोलो खरो, आयकोतांच खुशाल जालो. ही आमची दोतोन, ही आमची परंपरा. मोगाळ बाबा भयणो, म्हजी माय आनी म्हजी पाय म्हाका सांगतालो, आदल्या काळारकूय तेर्स जाले उपरांत शेमाय शेपाय आवय बापूय भुरग्यां लागीं दोतोवन घेताली. सादी दोतोवन, देवान तुका कित्याक रचला, असली सादी दोतोवन घेताली. पूण आयज घोडे हे आमी विसरल्यात. देवा लागीं मागुया. आनी आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना गोठ मनान दवरया, अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर. जो कुटूंब आल्तारा मुखार एकठांय येता मागणें करूंक, तो सदांच एकवटान आनी मोगान आसता. तर ही चिंतना मनान दवरया आनी आमी सांत भक्तीन आनी बाबार्थान आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. आनी मोगाळ बाबा भयणो, ह्या वेळार बाबार्थान थोडीच आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी कुटुंबांत भारताची आकांडणी बरे तरेन जावंक, फावो ते उपाय सोडून काडूंक आनी ते वेव्हारान घालूंक टोकोस घेवन वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. तोरेकवार मोलार सरकार चलोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी समाज बरो जातलो जाल्यार समाजांतले दर एक कुटूंब बरें जावंक जाय. हें मनान दवरून कुटुंबाच्या बरेपणा आनी उगरगोटी खातीर निसुवार्थीपणान वावरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दर एका आवय बापायन आनी कुटुंबान जियेतोल्या वडील जाणट्यांनी भुरगीं ल्हानूच आसतना तांकां
देवाची वळख दिवंक आनी बरे रीत विशेन वाडोवंक फावो ते उपाय आनी जोटणाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आयच्या नोवेनांची मानाबोळ कोत्तेल्या इगोजे वाडो ह्या समुदायाच्या सगळ्या कुटुंबांनी भावार्थाची आकारणणी चालूच उरूंक ओतमीतकायेच्या उपायां आनी आपल्या खाशेल्या खूळ भावार्थी जिविताचे देखी उद्देशी बारी वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. जेजू मोगळ्या भावार्थान थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुका मानता जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Sporo magnej bory, taci porozmogane, uban betuj kalistuci, eran bogoj devadene, vauradian di fauti mosri, lanan manan mogan म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका ओलो मारतल्या तुज्या पवित्र सुबेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिस्त घाल आनी भावार्थाची पवित्रताय वाडूंक ती आत्मीक पोसण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासी. वैवशण आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचे वरवीं तुजे शिममेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळलोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भोगताची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. Darbaraco sorve sportiu.
स्वर्गाने संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उन स्वर्गी होसाना उन स्वर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना उन स्वर्गी होसाना उन स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित, तूच सगल्या पवितपणाची सूर देखून दोवा बरी तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका तीन वासून ती आपल्या शिस्सांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी साबरा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूळ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुसा आनी पुनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिओ 14 आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमाव फर्नांडीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्यांनी संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणाचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन ओतोल्लोल्या सोमेस्ता तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोत आंकवार मरी देवाचे माये संगती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन धर्म दोता आनी चोर काडी तुका मानवल्यात तिरीत भाशेन बागयोत आना आनी सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुका वखाणूक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगता
आनी ताचेताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना मुगाड बाबा पडू आमच्या गोराब्या पासत आमची फॅमिली पासत देवा लागीं मागुया आनी सांगातान जेजून शिकयले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणीत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कर आमकां दी. सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक पळोवन कुशालकायेन आमी जेजूची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया. सर्वेस्परा तुज्या ह्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलें. तूं आमच्या काळजांत आयलें. सदांच आमच्या काळजांत तूं राव आनी तुज्या मोगान आनी तुजे कृपेन आमकां भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी चोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं दिमी घालुया. सांतानांक मागणें
सगळ्यांनी म्हजे उपरांत म्हणचे ए ओनोदवंत सांतान माये तुका उलो मारतल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताचे आजे म्हज्या विघ्नांच्या बाराखाल हांव चेपलां काल्तिकायेन तुका शेरोणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता केदी ओडचून म्हजेर उप रासल्या ती पळय माये तोर तुज्या आसऱ्या खाल म्हाका बाळगून दवर तुजो गोराबो क्रिस्ती गोराब्यांक देख आनी नमुनो तुज्या गोराब्यांक वसताले ते सर्व शेगूण आमच्याय गोराब्यांनी वसूशे कोर गो बायले मोदे तिरमोग आनी विस्वाशीपण ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणीकाय भुरग्यांक देखरीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोक्तीपणांची आपुरबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी सर्व शेगुणांनी सुकेस करता तसलो गोराबो आमकां फावो कर गे माये म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे बागयोंत आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता ओगेपणान तुमच्यो गरजो ह्या वेळार सांदणांचे विनवणेंतल्यान तुमी त्यो उच्चारच्यो देवाक त्यो उबारच्यो हे उपकार म्हाका मेळोसूर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माये पूण सोगता परस स्वर्गार पावूंक म्हाका बाग मेळून घे तुज्या आनी बागयोंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त सांता भक्तांच्या सांगाता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासणांच्या सासणांक वाकाणच्याक आमेन हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मारये कृपेन बदली सर्वेस पोत तुजे ताय आसा वस्त्रा मोदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागेन बरे देवाचे माय आमा बापे खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक Santa Dulce, su fortune, Devo sala, natu tu so,
देवाची खेळ